जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, आयचो संदेश एकामेका एकवटांत जियोंक आपोवने. आमकां हर एकल्याक एकामेका एकवटांत जियोंक आपोवने मेळ्ळा. ह्या संदेशार आज थोडो वेळ थोड्यो संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. ह्या विशयाचेर नियाळ करतना 2 गणितां म्हज्या मती पटलार परत उगडासाक आयलीं. थोड्या वर्सां आदीं तुमकां उगडास आसा जाल्यार हांगासरस मंगळुरांत एका जोड्यान, एका कुटुंबांत आसल्या एका जोड्यान एका आक्रिस्तांव स्त्रियेक जिवेशें मारलें. आनी हें जोडें कातोलीक जोडें. कातोलिकांनी आक्रिस्तांव एका स्त्रियेक जिवेशें मारलें मात्र न्ही, तिका कुडके कुडके करन एका कडेन मांडो, एका कडेन पांय आनी एका कडेन उरले पाट कुडयेचे उडयिल्ले. आनी ताज्या उपरांत कोणें केल्लें कळ्ळें आनी शिरकोन पडलें. हें गडीत जाल्या उपरांत हांव एक फावटी सेंट्रल मार्केटीक गेल्ल्या वेळार थंयसर आक्रिस्तांवांनी उलयलीं उतरां म्हज्या काना पडलीं. ते म्हणून आसलें एकामेका लागीं उलोवं न्हय, तुळून तूं म्हणून आसलें. पूण हांव कोंकणीन सांगता, तांणी म्हणलीं उतरां क्रिस्तांवांनी अशें केल्लें येदोळ आयकोंक ना. हें पयले फावटी क्रिस्तांवांनी अशें करचें कित्याक केलें हांव नेना, पूण अशें हाच्या पयलें आयकोना म्हणून ते एकामेका लागीं उलयतले. ही एक गडीत. आनी एक गडीत हांवें आयकलें, एक पुलीस कॉन्स्टेबल हर एक फावटी इगर्जांक बीट म्हणटात, बीट पुलीस म्हणटात, हर एक फावटी इगर्जांक भेट करतात आनी ते दसखत घालून आयल्यात म्हणलें वेच आसलें. आनी एक फावटी असो एक पुलीस ताजे कडेन उलयतना एका स्टेशनाचो म्हाका म्हणालो, आमच्या पुलीस स्टेशनांत मस्तकेजी क्रिस्तांवांच्यो जाग्या विशांत वाटे विशांत. आनी तो मुंदरसून म्हणालो, तुमी क्रिस्तांवां इतलें मिसाक येतात, इतलें आराधन करतात, इतलें मागणें करतात, पूण हें कित्याक उणें जावना, हें कित्याक उणें जावना, अशें कित्याक करता. कुटुंबा बाबां मदें, भाऊ भयणी मदें, भयण्या मदें, शेजारा असले जायते केजी आमचे लागीं आमच्या स्टेशनांत आसात, हें कित्याक गे म्हणून तो विचारूंक लागलो. मोगाचें न्हू, हें दोनी गणितां मारीपात एक समजता की आ क्रिस्तांव भाव भयणी आमचे तावन क्रिस्तांवांत हांव कितेंय आशेतात. आमी क्रिस्ताची पाटलावदरी आमचें जिवीत कशें आसा जाय, आमी कशें जिये जाय की म्हणलें ती आमचे तावन अपेक्षिता. जावं पुरो आमची मोगाची मनशां, आमी सोंसणीकायची मनशां, आमी बोगसण्याची मनशां, आमी एकवटाची मनशां जावन जिये जाय म्हणलें तांची आशा जावंक पुरो. मोगाचें न्हू, पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारीपात आमी क्रिस्तांव जाल्या. मोगाच्या पवित्र स्नानाच्या सक्रामेंता मारीपात क्रिस्तांव जाल्या आनी आमी क्रिस्ताक समर्पण केल्लीं हर एकलीं. आनी त्या आमकां हर एकल्याक जें कोण आमी क्रिस्ताक एकवटल्या, आमी क्रिस्ताच्या भावा भयणी मदें एकवटान जियोंक आमकां हर एकल्याक आपोवनें आसा. मोगाचें न्हू, आतां एकवट म्हळ्यार कितें? एकवट म्हळ्यार कितें? एकवट म्हळ्यार न्हय केवल ओंदोवन वेचें आनी झगडें सुकोवचें. ओंदोवन वेचें आनी झगडें करिनासतना रावचें एकवट न्हय. ताचे चड कितें म्हळ्यार एक खरो क्रिस्ती एकवट म्हळ्यार मोग, बोगसाणें आनी जेजूच्या उतरांचेर रोंबोवन जियोवचें. मोग, बोगसाणें आनी जेजूच्या उतरांचेर रोंबोवन जियोवचें. आनी तो जावन आसा एक खरो क्रिस्ती एकवट आनी खऱ्या क्रिस्ती एकवटाचें जिवीत. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हाचे पयले वासाप आमी आयकलें कोलस्सेकारांक बरयल्या पत्रांतलें अध्याय 3. सांबावलो अपूर्वाचीं उतरां सांगता. पयलें सांबावलो म्हणटा, तुमी विसून काडलेलीं, आमी हर एक क्रिस्तांवां विसून काडलेलीं देवान. आमी त्या हांवें सांगलें, आमी हर एकलीं देवाक समर्पण केल्लें आनी देवाक समर्पण केल्ल्याचें जिवीत कशें आसा जाय सांबावलो अपूर्वाच्या उतरांनी सांगता. देखून आमी दाळाय, सोंसणीकायेचें, खालतेपणाचें, उदारपणाचें आनी दीनपणाचें नेसान न्हेसोंक जाय. ही मावल्यां आमकां जेजू क्रिस्ताच्या पाटलावदरी म्हणलें दाखोवन दितात. तितलें मात्र न्ही, सांबावलो मुंदरसून म्हणटा, हाचे की चड आमी आमकांच मोग म्हणल्यार नेसनांत सोबोंक जाय. कित्याक मोग सगळें संपूर्ण एकवटांत सांबाळटा. मोग कुटुंबां, समुदाय
आणि पवित्र सभेक सामाजिक एकवटायता म्हणटा तेगून मोगाविने आमच्या जिवितांतली उंचली तालेंता आणि आमी केल्लें साधन ताका आमकां समाधान दिवंक शकनात मोगाचें हांवें कितलींय तालेंता जावंक बरो म्हज्या जिवितांत कितलेंय साधन केलां जावंक बरो म्हजें थंय मोग ना आनी मोगाचो एकवट ना जाल्यार म्हजें थंय समाधान ना मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून आमी समाधानाचे मनशां त्या देखून सांबावलो कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 1-7 आमी वाचतना तो म्हणटा मोग नांतर हर एक संगती अर्थरायत मोगाविने खंयच्याकी मोल ना आनी त्या देखून मोग आसा जाल्यार आमचे थंय बक्षांनी आसा आमचे थंय एकवट आसा आमी एका मोनाची एका काळजाची जावन जियोंक साध्य आनी त्या देखून सांबावलो सोबीत तरान आमी कसलें नेसान नेसा जाय न्ही बायलें कुडीक सोबतात जाल्यार आमी मस्त व्हडे मेकअप करता सोबीत ड्रेस वा वस्तूर न्हेसोन आमी येता बायल्यान आमी सोबीत दिसता मोगाच्या न्हू पूण भितरली खरी सोबाय आमकां येवची त्या मोगाच्या जिविता मारिपात बक्षांच्या जिविता मारिपात एकवटाच्या जिविता मारिपात हें आमी समजून असलें जिवीत आमी जियोंक आनी त्या मारिपात एक खरो एकवट आमी बांदून हाडूंक आमी प्रयत्न करूंक आमकां उलो आसा मोगाचें न्हू आयच्या वांजेलाच्या वाचप आमी आयकलें माथ्यो वाचो वांजेल अध्याय 7 जेजू दोग घर बांदप्या विशयांत आमचे लागीं उलयता ह्या एका ओपारेंत पयल्यान घर बांदलो मनीस तो कडपाचेर घर बांदलो मनीस त्या विशयान उलयता तो कोण देवाचे उतार आयकोन पालता तो कडपाचेर घर बांदिल्ल्या एका व्यक्तीक सरी करता आनी दुसरो रेवेचेर घर बांदिल्ल्या बरें देवाचे उतार आयकोन त्या परी जी येनातलो रेवेर घर बांदलेल्या त्या एका हेड्डा परी म्हणलें जेजू आमकां सांगता त्या देखून एकलो बुदवंत आनी एकलो हेड्डा मनीस त्या देखून आज हे देवाचे उतार नियाळ करतना हांवें खंयच्या बुन्यादीचेर म्हजें जिवीत बांदून हाडलां हांव बुदवंत मनीस की हांव हेड्डा मनीस की आमकां विचारूंक आनी आमचें जिवीत वारोवन पळोवंक आमकां उलो दिता मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्या जिविताचें खडाप जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचें उतार मोगाचें न्हू आमच्या जिविताचें खडाप जेजू क्रिस्त आनी देवाचें उतार त्या देखून सांबावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 11 तो म्हणटा येदोळूच घाल्ल्या त्या बुन्यादी शिवाय दुसरी बुन्याद कोणाच्यान घालूंक नजो जेजू क्रिस्त एकच बुन्याद आनी ताचे उतार आनी दुसरी बुन्याद ना त्या देखून आमचें जिवीत जेजू क्रिस्ताच्या बुन्यादीचेर आनी ताच्या उतरांच्या सक्तेचेर आमी बांदून हाडलें जाल्यार मात्र आमी एक मोगाची बक्षांची एकवटाची व्यक्ती जावन आमी जियोंक साध्य मोगाचें न्हू त्या देखून एक कुटाम एक फिरगज वा एक समाज जर तर अहंकार गर्व स्वार्थ मोसोर आनी संवसाराच्या जैतार आमी मात्र संवसाराच्या त्या जैतार मात्र बांदल्यार एकवटीत रावंक साध्य ना मोगाचें न्हू त्या देखून ह्यो सर्व बुन्यादी एका रेवेर घाल्ल्या बुन्यादी बरी त्या देखून एका घडयेक ती घट्ट म्हणून दिसोंक पुरो पूण कस्ट मिसअंडरस्टँडींग समस्या म्हणल्यार ओत्तडाक पडटात मोगाचें न्हू त्या देखून जेजूच्या उतरांचेर जेजूचेर बांदलेलें जिवीत मात्र जिविताच्या विविध वादळां मदें घट्ट रावंक साध्य मोगाचें न्हू त्या देखून जेजू म्हणल्यार काडपाचेर ताचे उतार म्हणल्यार काडपाचेर आमचें जिवीत बांदून हाडीत जाय मोगाचें न्हू एक फावटी मालगोडो बापय ताचे पूत केदाळय झगडे करनासले की ताचे मदें एक मोन एक काळीज नासलें आनी त्या देखून हो बापय करता बापय कितें करता एक दिसा सक्कड पुतांक सांगात आपयता खंय आनी ह्या हर एका पुताक एक लांगडाची बोरकुटी वा एक लांगूड बांदलेली एक बोरकुटी वा एक काट तांच्या हातान दिता खंय आनी बापय तांकां म्हणटा खंय हो काट तुमी मोडा ह्या काटान आसलेलें लांगूड तुमी मोडा तांणी मस्त प्रयत्न केले कोणाय वरी मोडूंक जावना आनी निमाणे बापायन घालें गेलें एक काट सोडयलो खंय आनी तांतलें एक लांगूड कान एकल्याच्या हातान दिलें गे आनी मोडा म्हणलें गे सुलाबेन मोडलें आनी बापूय तांकां म्हणालो खंय केन्ना पर्यंत तुमी एकवटांत आसात तुमकां कोणूय कितें करूंक साध्य ना पूण केन्ना तुमी एकले तुमकां मोडूंक साध्य जाता तुमकां पडोवंक साध्य जाता म्हणून त्या देखून
ಕನ್ನಡಂತ एक सांगणी आसा ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ एक ओटांत बोळ आसा एक ओटांत सकत आसा मोगाच्यानो आनी एक ओट बोळवंत करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून क्रिस्तवाचो एक ओट न्हय केवल मनशांचें साधन ताच्या सांगाता क्रिस्तचो मोग आमकां एकवट येता त्या देखून आमी कुटुंबांत वाड्यांत शेजारा समाजान एकवटान जिवचे आमचे प्रयत्न मात न्ही आमच्या प्रयत्न सांगाता क्रिस्तचो मोग देवाचो सांगात आमकां गरज आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो त्या देखून केन्ना आमी कुटुंबांत सांगाता मागता एकामेका बक्षिता आनी देवाचे उतार आयकता तेन्ना आमी आमची कुटुंबां कडपाचेर बांदलेल्या व्यक्ती बरी आमी जाता मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें आमच्या हर एकल्याच्या कुटुंबांत घडोवंक जाय मोगाचें सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत धर्मदूताचें कृत्य पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 42 तावन आमी वाचलें जाल्यार ती एका मनाची काळजाची जावन आसली आपणाचें म्हणलें आसलें सक्कड धर्मदूताच्या पांयां तळा अन्न दवरतले आनी धर्मदूत सक्कडांक ते विकून आयिल्ले वांटून घेतले आनी देवळांत सांगाता मेळटली उंडो मोरच्या घरांत सांगाता मेळटली पळय तांचे थंय एक वोट आसलो एक मौन एक काळीज आसलो कित्याक एकामेकाचो मोग आसले एकामेका थंय बक्षतान आसले आनी ताचे चड त्या समुदायांत जेजू क्रिस्त आसलो जेजू क्रिस्ताची कृपा आसली जेजू क्रिस्ताची सकत आसली मोगाच्यान त्या देखून एक वोट घरांत प्रारंभ जाता त्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें सांबावलो एका दादल्यान एका आवयन एका बापायन एका भुरग्यांनी एका आवय बापायनी कसलें जिवीत जियेचें कशें तें जिवीत बांदून हाडचें आनी त्या मारीपात कसलो एकवट बांदून हाडूंक साध्य सागे म्हणलें अपुर्बायेचें लिसांव आमकां तो दिता आनी प्रत्येक जावन तो म्हणटा हर एका कुटुंबाच्या सान्याक कुटुंबांत गौरव सोंसणीकाय आनी मोगाचेर संबंद बांदून हाडची जबाबदारी आसा म्हणलें तो उगडासा काडटा आनी केन्ना जेजू कुटुंबा जिविताचो केंद्र जाता तेन्ना कुटुंब स्वार्थेक साक्ष जाता म्हणलें तो आमकां समजयता मोगाचें तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो सोमी कुटुंबांत जिवन ल्हान व्हड जाल्लो तें कुटुंब बगेवन कुटुंब आमकां आदर्श जावन दिला तर आज ह्या एकवटा विशयांत आमी नियाळतना पयलें म्हज्या कुटुंबाच्या सान्या मदें एकवट म्हज्या वाड्यांत एकवट म्हज्या शेजारा एकवट म्हज्या पिरगजेंत एकवट आनी म्हज्या समाजेंत एकवट बांदून हाडची ही आमची हर एकल्याची जबाबदारी मोगाच्यान आनी आमी एका मनाची एका काळजाची जावं तर आज आमी मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करतना थोड्यो सवालां हांव तुमचे मुखार दवरूंक तुमच्या नियाळाक थोडी सवालां दवरूंक हांव आशेता मोगाच्यान आमी आमकांत विचारया हांव दयाळाय दीनपण खालतेपण आनी सोंसणीकाय म्हणलें नेसान हर एका दिसा नेसोन आसांगी क्रिस्तान आमकां बक्षिल्ल्या बरी आमी हेरांक बक्षितावंगी म्हजें कुटुंब मागणें आनी देवाच्या उतराचेर बांदलां वा केवल संवसारी मौल्यांचेर संगतींचेर हांवें बांदलां म्हजें जिवीत क्रिस्ती म्हणल्या क्रिस्त म्हणल्या कडपाचेर बांदलां वा तात्कालीक सूख दिवच्या संवसारी संगती म्हणल्या ह्या रेवेचेर हांवें बांदलांगी मोगाळ भवन आनी भयणीनो हर एकल्याच्या जिवितांत वारें वादळ आसा मोगाचें जावंक बरो पिडा शिडा जावंक बरो सलवनी जावंक बरो आर्थीक अडचणी जावंक बरो मिसअंडरस्टँडींग जावंक बरो निराशपण हें हर एकल्याच्या जिवितांत आसा हांगासर सवाल म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत वारें वादळ येता गी म्हणलें तें सवाल न्ही मोगाचें ताच्या बदलाक म्हजी आनी तुजी बुन्याद सारकी आसा म्हजी आनी तुजी बुन्याद जेजू म्हणल्या देवाचे उतार म्हणल्या कडपाचेर आसा गी हें आज आमी वारोवन पळोवचें मोगाचें जी कोण जेजूचेर पातयेतात ताच्या उतरांक खाल जातात आनी मोगान जी येतात कश्टा वेळार गट रावतात उरतात मात्र न्ही हेरांचो सांगाती तांकां मेळटा तर मोगाच्या भवन आनी भयणीनो जेजूच्या मौल्यांनी भरलेलें जिवीत आमी जियेवया आनी ताचें समाधान आमच्या काळजा मनांनी रास करूं आनी ताचें उतार बळादीक तरान आमचें तें आसूं दी म्हणून आज आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागता आसतना आमची कुटुंबां आमची बिरगज आमचो समुदाय जेजू म्हणल्या कडपाचेर बांदून एकवटाक जिव्यो साक्षी जाता तसलें आमी व्यक्ती जावन जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी तीच करपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सोमयात हांव आमी मागोवन घेवया आमीन.